तालिबान आणि कम्युनिस्टांत कांयच फरक ना। केरळात आणि वेस्ट बेंगालाक भाजपा पक्षाचे काम आणि भाजपा कार्यकर्त्यांचो नीट पळोवन ते भियेल्यात आणि फुडल्या वेंचणुकेत भाजपा सरकार सत्तेर येतले ह्या भयान पॉलिटिकल किलिंग चालू केला अशें पणजेचे भाजपाचे आदले आमदार सिद्धार्थ कुंकळकार उलयल्यात। केरळात आणि वेस्ट बेंगालाक जाल्ल्या खुना आड पणजे भाजपा कार्यकर्त्यांनी निषेध रॅली काडिल्ली। पणजेच्यान आरडीएक्सको खातीर चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगेज। एक कम्युनिस्ट आयडियोलॉजीचे एक अविभाज्य भाग असा। तालिबान आणि कम्युनिस्टांत काय फरक ना, दोघांचे एकच चिंतप की आपल्या अगेन्स्ट आपले जमनी पणजी जेन्ना हालता तेन्ना दुसऱ्याक मारून उडोवप, दुसऱ्याचेर अत्याचार करप। आनी हाकाच लागून कम्युनिस्टांनी भारतीय जनता पक्षाचो जो ज्या वेगान केरळा आणि वेस्ट बेंगॉलान भारतीय जनता पक्ष वाडटा, कार्यकर्ते नेटान कामाक लागल्या की फुडल्या इलेक्शनाक भारतीय जनता पक्षाचें सरकार हाडपाकच जाय। हो भंय घेवन खंय तरी पॉलिटिकल किलिंग चालू केला। भारतीय जनता पक्ष संघ हाजे कार्यकर्त्याचे ब्रुटल म्हणजे अमानुशी हत्या करता, कापून काडिल्ले आसा। तांचे फॅमिली मेंबरचे फुडें बाजारपेठेन भर लोकां समोर तांकां अशें कापता, कुडके करता। आणि हाजो सगळ्यांत व्हडलो म्हणजे खुद्द केरळाचो मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हो एक एक्यूज्ड आसा मर्डरान। म्हाका दिसता म्हणूनच आनी ताज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कन्नूर ह्या भागांत चड मर्डर जाता। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम म्हणल्यारय कमी जावचें ना। केरळा जे आनी वेस्ट बेंगॉल ही दोन्ही कम्युनिस्टाची सेंटरां आसा, सरकार गव्हर्मेंटां आसा, ती आमच्या कार्यकर्त्याच्या मड्याचेर उबी राविल्ली आसा। अशी थर्ड क्लास गव्हर्मेंटाचे प्रोटेस्ट म्हणून आमी हांगा एक रॅली आयोजीत केल्या, तांचे बरोबर आमची सॉलिडेरिटी दाखोवपाक। सगळ्यांनी थांबा करचे लोक मातशी रिक्षा सगळ्या कार्यकर्त्यांक विनंती करता की रांगेन उबे रावचे।